डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले आमी इनवर्ट करपाक गेल्ले ते तेंच्यांनी आमकां नोटीस काडल्या पळय ती गाडी खंय दिवपाच्यो ना एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन हॉटेलांनी अशें 2019 पास जाल्ले आहा क्लियर बरयल्लें आहा ते सगळें क्लियर बरयल्लें आहा की गाडी खंयसरूय दिवं येता कस्टमराक खंय जाय थंयसर डिलिव्हरी आमी गाडी दिवंक शकता 2019 पास जाल्ले आहा आतां हो न्यू डायरेक्टर येयला तो म्हणटा दिवंक जायना मात हेजें क्लियर आहा बरयल्लें तेच ताका आमी विचारपाक गेले मात तो ना आमी असिस्टंट डायरेक्टर हेका मेवले आतां तो म्हणटा तेणें तुमचें कितें आहा तें मांड म्हणलो आनी सबमीट कर इनवर्ट कर म्हणलो त्या सगळें आमी इनवर्ट केलां मात म्हाका दिसता हें कितें जालां तें चुकीचें जालां डायरेक्टरान कितें केलां सारकें ना हें रॉंग आहा हें गाडयो आमी आतां हे टॅक्सीकाराक आतां हितून दवरल्या मोपा आनी आमकां घेयना टॅक्सीकाराचोय कावंटर ना आमकांय कस्टमर आमचे ऑनलायन बिजनस आहा आमचो एप आहा आमकां कस्टमर डायरेक्ट आपयता आमचें डायरेक्ट बुकींग जाता आमी तेचे सगळे डॉक्युमेंट ऑनलायन सगळे घेता आनी गाडी डिलिव्हरी दिता तशेंच टॅक्सीकारांकूय कोणाक एप आहा तेंचे ते डायरेक्ट वयता कस्टमराक कलेक्ट करता सेम आमचे डिफरंट फक्त कितें आमी फक्त डिलिव्हरी दिता आनी ते तांकां भाडी मारता इतलेंच आमचें आहा कित्याक आमकां इतलें हॅरेसमेंट आतां करूंक लागल्या हेंच्यांनी कसले एप हाडले VLD हाडले मिटर बसय आमी इतलो खर्च जाला हरशीं आमी पयले प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिताले ते म्हाका दिसता आमचे बरें आहले आतां आमकां हे लिगली आसून इतले त्रास आनी प्रायवेट ही गाडी अजुनूय चलता तेचेर कांय करिना तेचेर एक्शन कांय ना प्रायवेट गाडयांचेर तेंचे ओपनली आतां मोपा दिता ते सगळे भाड्याक तेंका कोण हाडयना आमकां हाडयता आमकांच त्रास हे सगळे कित्याक आमकां कांय सोजमाना हांव कितें म्हणटा मोपा पळय जे टॅक्सीकार चलयता न्हू तेंकांय सगळ्यांक काडपाचें तेंचो थंयसर कावंटर ना कांय ना तेंकांय स्टॉप करपाचें सगळ्यांक नाल्यार फुडें हे आमचे म्हाका दिसता आमचे भितून आनी तेंचे सगळीं व्हडली झगडी जावपाची आहा आनी हॉटेलांनी जर आमकां हाडयत जाल्यार आमचे भुरगे आहा झगड करपाक आयकचे ना कित्याक हे आमी कितें इल्लिगल धंदो करिना आमी पोटाकूच लागून करता आनी आमी सगळे कायदेशीर आहा आनी फुडें हें कितें तरी आतां हॉटेलांनी इश्यू जायत कितें हितून गव्हर्मेंट हितून क्रिएट करतलो आमच्या गोंय भितून झगडी आमी हांगा उगी रावचे ना आमकां हॉटेलान बी कोणी आमची गाडी हाडायत आमची दिना म्हणत जाल्यार आमचे भुरगे आमी उगी रावचे ना तुमकां आतां 99 एक्ट पास जाल्लो खंय दिवपाक जाता म्हणून गाडी आनी हो आतां एक केन्ना पास जालो दिवपाक जायना एकाच दिसान पास करून घेतलो कितें आहा मरे पळय हो आतां STA मिटिंगेचे स्कीम ओके आतां ते दिसा आमी तुमकां खबर आसतलें प्रेस जाल्ले हांगासर सगळे तुमी आमी डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले आनी डायरेक्टरा कडेन आमी आमचे बाजू मांडलेले आमचे कितें डिफिकल्टीज आहा ग्रिव्हन्सीस आहा ते आमी मांडलेले डायरेक्टरान कितें जाल्लेलें आमकां दिसा तुमचे कितें आहा ते पॉयंट्स तुमी बरोवन दियात तुमचे प्रॉब्लम सोल्युशन आपूण करता पूण जेन्ना आमी हांगासून भायर सरले व्हेरी नेक्स्ट डे डायरेक्टराचे पेपरार हे येयल्ले की पब्लीक नोटीस येयल्ले की रेंट अ कार एअरपोर्टार दिवप ना रेल्वे स्टेशन पळय मार्क केल्ले आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी पळय कितें आहा म्हाका दिसता खंय ना खंय आयज डायरेक्टराचें मातशें हांगासर चुकलेलें आहा डायरेक्टरान कितें करूंक जाल्लें एटलीस्ट आमकां एक 1 मंथ टायम 2 मंथ टायम तरी दिवंक जाय आसलो बाबा आमचे बाजू मांडपाक आनी तेच्या तेणी सांगूंक जाल्लें कितें जालें आतां आमचे जे प्रॉब्लम आहे ताका सांगूंक येयला आमकां तेजो सोल्युशन दिवंकूच ना जावं आमचे बाजू मांडपाक तेणी चान्सूच दिवंक ना डायरेक्ट नोटीस काडलो म्हणजे कितें आहा पळय इशू कितें जाल्लें आहा पळय हांव एक क्लियर करूंक सोदता की हांगासर मिसकम्युनिकेशन नाका वी आर नॉट एगेन्स्ट एनी टॅक्सी ड्रायव्हर्स मोपा एक 4 जाण आहा टॅक्सीकार तेंच्यांनी हो इशू क्रिएट केलो आनी तांकां लागून म्हाका दिसता खंय ना खंयसून कोण ना कोण गडफादर आसतलो पॉलिटिकल प्रेशर येयलो आसतलो डायरेक्टर म्हाज्या हिसपान कायदेशीर वचूंक जालें आतां STA मिटिंगेक जेन्ना 2019 STA मिटिंगेक ऑलरेडी आमकां पळय रेंट अ कार स्कीम आहा तेजे गायडलायन्स आमी गाडी खंय दिवंक तेजेर कित्याचेरच मेन्शन केल्लें ना की एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन जावं हॉटेल आमी गाडयो गोंया खंयसरूय दिवंक शकता ते हॉटेल जावं एअरपोर्ट जावं रेल्वे स्टेशन पळय हो मातसो झूम करा 11वो पॉयंट नाही टॅक्सीकार रेंट तो कार दिता एअरपोर्टार भाड्याक ना ना पळय ते थोडे आहा ते पळय तेंचें हांव नांवांय घेवंक सोदिना आनी तेंचे एसोसिएशन आहा तांकां फेमस करूंक लागना अनवॉन्टेड तांकां म्हाका मायलेज दिवपाची ना कित्याक ते 4 टॅक्सीकारांक लागून गोंयभर टॅक्सीकार थंय ना आयज काल गोंयचो सगळो टॅक्सीकार आमच्या कडेन आहा कित्याक आयज धंदो कॉमन धंदो आहा रेंट अ कार टॅक्सी आनी रेंट अ बायक हो कॉमन धंदो एकूच मनीस करता तो नीस गोंयकार आहा पळय तो
तुमच्या एसोसिएशन मधले रेंट बायक प्रायव्हेट दिता पळय तेंचे कितें अशें पळय आमी आतां ऑलरेडी आतां फर्स्ट मधले दिता पळय दिता आमच्या हितून दिता पळय ऑलरेडी आतां कितें जाला अशें केन्नाच सांगनासलें की ऑल गोवा रेंट कार लायसन होल्डर्स एकठांय येयला आयज तुका दिसतलें सगळे जाण हांगासर जे लायसन होल्डर्स आहा पळय रेंटा घेवपाचे ते सगळे एकठांय येयल्या आतां आमच्या भितर आतां बरी गजाल जाल्ली आहा की आमच्या भितर युनिटी जाल्ली आहा सो आमी आतां नेक्स्ट हो सोंपली की आमचो एअरपोर्टाचो आनी रेल्वेचो मेन पळय आहा तो सोंपली की नेक्स्ट आमी प्रायवेट गाडयेचेर वचपाचें प्रायवेट गाडयो कोण दिता पळय तेचेर एक्शन कितें घेवपाचें पळय तें पळय आतां सद्याक हांव तुका कांय सांगूंक शकना की आमच्या भितर डिस्कशन जायनासतना हांवें तुका सांगप तें रॉंग कळ्ळें सध्या तुमची गाडी ऑल ओव्हर गोवा दिवपाक चालू आसा ऑल ओव्हर गोंयांत सद्याक आमी सगळ्याक दिता कायद्यान कितें म्हटलां कायद्यान पळय हो पॉयंट हो पॉयंट टीक केला गाडी कस्टमर खंय मागता पळय ती येता सुरू कर हे स्किमी प्रमाणे मागीर STA मिटिंगसून 2019 पास जाला 11 पॉयंट तेजे उपरांत नोटीस काडले ही नोटीस काडल्या एक्चुली डायरेक्टरान ही नोटीस काडच्या पयलीं STA मिटिंगे पास जाला रुल्स पळय ते पळोवंक जाल्ले हे नोटीस काडले रॉंग हे STA मिटींग जायनासतना ही नोटीस काडल्या STA मिटींग काल जालें आनी ही नोटीस काडल्या 20 तारखेर 20 ह्या म्हयन्यात सो आमकां ऑलरेडी तुमी सगळ्यांक रेंटाकार दिवपाचे हॉटेलान दिव येता तो कस्टमर म्हाका दिव येता म्हणून म्हाका सांगला आनी आतां तुमी हें कित्याक करता चेंज करता न्हू कोणाक प्रॉब्लम जाता हे धंदो करपाक सगळ्यांक रायट आहा टॅक्सी आसूं रेंट बायक आसूं रेंट कार आसूं सगळ्यांक रायट आहा आतां हो आमचो यो फुडें हो आमचो गोंयकार कार रेंटर हेजी एअरपोर्टाचेर कावंटर आसा आनी हेजें पार्किंग पे करता तो मोपा हेका तो बंद करून लायला बिकॉज बेसिकली आम्ही ऑफिशियल पार्टनर आमच्याकडे प्रॉपर एग्रीमेंट आसा इट इज लिगली सायन्ड एग्रीमेंट विथ द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी म्हणून जस्ट एस्टरडे डिपार्टमेंट येयले थंयसर आनी 3-4 गाडयांक चलन दिले आनी चलन मिन्स इट वॉज इन आर पार्किंग इट इज नॉट इन सम पब्लीक पार्किंग ऑर पेड पार्किंग सो पार्किंग वीच इज अलॉटेड टू अस त्या पार्किंगेन आमकां चलन दिले अँड इट वॉज बीन इन्स्ट्रक्टेड की तुम्ही जे कितें गाडयो आसा तुमच्यो काडा म्हणून So as far as currently we have just inverted our application. Let's see what they have to comment. आता म्हाका सांग तुमी तेका मेळ डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर तेणी आतां अश्युरन्स केन्ना दिले केन्ना तुमकां रिप्लाय करतलो तो पळय डायरेक्टरान कितें सांगला तुमचे कितें पळय ग्रेवन्सीस आहा कितें प्रॉब्लम आहा ते तुमी हे करात पॉयंट मारात आनी इनवर्ट करा म्हणून आपल्या केन्ना पूण आमी सगळे पळय असिस्टंट डायरेक्टर डायरेक्टर कडेन आमी उलयता म्हणून तुमी कितले टायम तुमी दिता पळय आयजूच दितले आयज एप्लिकेशन ना तुमी टायम तांकां कितले दिता रिप्लाय करपाक टू डिझॉल्व टू रिवोक कायदेशीर एक 8 दीस तर दिवचे पडले नाजाल्यार नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमचो ऑलरेडी कितें आहा पळय आमचो लिगल टीम पळय आहा आमी ऑलरेडी एडवायस घेतलेलो आहा नेक्स्ट प्लॅन कितें आहा पळय तो सो सद्याक आमी तांकां रावला की बाबा तेंच्या एडिसून कितें रिप्लाय येता पळय नितीश ह्या नोटिसा प्रमाणे तुम्ही धंदो करून पावतले पळय आयज कितें जाल्लें आहा न्हू जेन्ना पळय आमचो प्रेसिडेंट सांगलें जयरामान की जेन्ना प्रायवेट आहले म्हाका दिसता की प्रायवेट आहले तेन्नाच बरें आहलें आयज पळय प्रायवेट कितलें चलता एक्सिडंट पळय आतां म्हणटात आमी रेंट घे पूण चडशे आतां नोट केला खूब जाणांनी म्हाका सांग ज्यो एक्सिडंट जाला तो आरपोरा सांग शिवोले सांग पणजे त्यो एक तर पलट्यो नंबर प्लेटी नाल्यार प्रायवेट कार लिगल रेंट हांव म्हणिना की जायना जाता पूण व्हेरी फ्यू हे पयलीं एक्चुली करून की प्रायवेट गाडी ट्रॅक्टर जाता तेणें सांगलें तो हे पयलीं स्टार्टींग आमकां स्पीड गव्हर्नर घातलो आमी बरें कित्याक आमकां लागून पळय गाडी घातली आमची गाडी सेफ आनी जनरल पब्लीक जावं ट्युरिस्ट कोणूय गोंय येता तोय सेफ कित्याक स्पीड हो हेजे वचचें ना हो स्पिडीन जावचें ना ते घातलो तेका आमी अपोज करूं ना VLTT घातलो तेका आमी अपोज करूं ना आमकां रेंट काराक 840 आहलो रोड टॅक्स तो तुमकांय खबर आतां आमकां हें केला वन टायम केला तेका आमी बरें आमचें हें घातलो आमी सद्याक की तेचेर मातशें कितें हें करचो म्हणून कमी करचें म्हणून सद्याक आमी सगळे सायडीक आयकता म्हणून कितें न्हू कितें बाबा सगळो हाडटलो आनी पेज आमच्याच माथ्यार घालतलो आतां तोहें जाल्यार आतां मोपा ते पळय जे कोणी कंप्लेन केला हे भुरगे जे मोपाकार थोडे टॅक्सीकार आहा पळय ते प्रायवेट गाड्यान कमर्शियल गाडयो कशें पार्किंग करून तुमी थंय भाडी मारून सोदता ते टावटींग न्हू ते टावटींगूच न्हू पळय आमी टॅक्सीकारांचे एगेन्स्ट ना परतून सांगता तुमकां आमी गोंयच्या टॅक्सीकारांचे एगेन्स्ट ना व्हेरी फ्यू ते म्हाका दिसता 5-6 जाणां आहा थंयसर हे क्रिएट करूंक सोदता गोंयान डिवायड एंड रूल पळय हय सांग फोन आमी सगळे एक टॅक्सीकार रेंट बायक शेककार वॉटर स्पोर्ट्स सगळे एक आमी आनी ऑल गोवा स्टेक होल्डर्स म्हणून एसोसिएशनूय केल्ले आमी पूण हेंकां हे 4-5 जाणांक लागून हे आयज खंय ना खंय फूट पडटली खंय दिसता पूण आमी ती फूट पडोंकूय दिवचे ना सो रिक्वेस्ट आहा पळय बाकीचे पळय मोपाकार आनी बाकीचे कावंटर आहा तेंचो कांय इश्यू ना रेंट कार दिवपाक रेंट कार आमी पळय थंय दिता कितें फुकट व्हरोन दिना आमी जेन्ना पळय भितर सरता मोपा तेन्ना GMRचे पाकींग आमी 250 रुपया फारीक करता 3 वरांक सो इन शॉर्ट गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू येता GMRकूय तेचो रेव्हेन्यू येता लिगली आमी कांय न्यूसन्स क्रिएट करनासतना बरें पार्किंगेन बाबा आमची कितें फॉर्मेलिटी आहा
पार्टी गव्हर्मेंटूच म्हणटालो की आमचो सीएमय म्हणटालो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटालो की कायदेशीर थंय वचून आमी जेन्ना पार्क करतात तेन्ना आमकां कस्टमरा कडेन उलोवंक चान्स मेळटा की बाबा हो स्पिडींग करूं नाकात एक्सिडंट जाता गोंयांक एक्सप्लेन करूंक मेळटा आमकां फॉर्म 5 बरोवंक मेळटा जे फॉर्म 5 म्हणजे तेजे टर्म्स एंड कंडिशन आसता आमचे लायसन तेजे घेवंक मेळटा की लायसन होल्डराकूच आमी गाडी दिला हे जर कायदे आमी कायदो बरयतलो आनी व्हिडिओ जर काडून कस्टमराक एक्सप्लेन करतलो इट वील टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनिट्स सो आमकां ते पार्किंग बरें पडटा 250 रुपया फारीक करून बाबा आमकां गाडी दिवन कस्टमराकूय नॉलेज दिवंक मेळटा बाबा अहे इन्सिडंट सद्याक गोंयांत घडटा आनी हेजे फुडें घडचें न्हू म्हणून बाबा पे पार्किंगेन हो स्पिडींग करूं नाकात तुमी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करूं नाका की एवॉयड करूंक शकता हांव म्हणना 100% एवरीथींग क्रॅक डावन जाता पूण एटलीस्ट आमच्या एडिक्शन आमी ट्राय करूंक शकता आमी इवन अपग्रेड केल्ले आहा की आमच्या भुरग्यांक आमी व्हिडिओ काडटा पळय फॉर्म 5 बरोवन तरी तांकां सांगूंक लायिल्लें आहा की कस्टमराक अशें एक्सप्लेन करा की असले इश्यूज गोंयांत जाता आनी मातशें आतां पळय गोंयभर आतां सद्याक खबर आहा फ्रॉम लास्ट 2 मंथ जाले ट्युरिस्ट सारके स्लो जाल्ले आहा आनी असले जर इन्सिडंट जाय जाल्यार तुमकां दिसता न्ही गोंयांत ट्युरिस्ट येतले कित्याक येतले ती झगडी आमचे भितर इफेक्ट कोणाक पडटा ट्युरिस्टाक ते इतले हजार पयशे गोंयांत कित्याक येतले पयशे म्हणून तेच्या खातीर खंय इंटरनॅशनल वयतले आयज पळय तूं अशी इंडियेचे लोक थोडे हे आहा आमचे युट्यूबर्स आहा जावं कितें आहा ते रॉंग प्रमोट करता गोंयांक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक हांव म्हणटा बरे भशेन ट्राय करता की ट्युरिजम गोंयांक हाडचो म्हणून फालो दिता आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक की बाबा तो ट्राय करता हांगासर ट्युरिजम इम्प्रुवमेंट जावचे ते असले अनवॉन्टेड इन्सिडंट जावचे न्हू आमी तेकाय मेळ्ळे आहा ट्युरिजम मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आहा तेकाय आमी आमचे ग्रिव्हन्सीस सांगला कितें आहा ते सो कितें आहा हेका टायम मेळोंक जाय न्हू अशें जर येयल्ले गेले ट्युरिस्टांक जर हॅरेस करूं जाल्यार ट्युरिस्ट गोंय येतलो कित्याक सो हो इश्यू फक्त मोपाक क्रिएट जाता तुमकां काय दुसऱ्या प्लेसीर ना हो खंयचोच प्रॉब्लेम क्रिएट जावना हो मोपाचे 4 मनशांनी केला सगळे न्हू फक्त मोपाचे मोपाचे एक 4 जाण भुरगे आहा तेंची हांव नको तांकां कोणी फुलयला काय बाबा कितें आहा तेंचो एजेंडा कितें आहा तो म्हाका खबर ना की क्लियर एजेंडा जर आसले तेंचे कित्याक तेय आमचे भशेन लिडर ते आतां खंयचे एसोसिएशन आहा जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमचेशीन उलयचे आसले बाबा पळय रे हो तुमकां लागून आमचे प्रॉब्लम जाता आमी कितें बसोन सॉर्ट आउट करतलो तूं डायरेक्ट वचोन रॉंग हे ट्युरिस्टाक सुद्दां फाटीं पयला आसलो तुमी व्हिडिओ व्हायरल जाला ट्युरिस्टाची चाय काडली भायर मारली ट्युरिस्ट बॅड मेमरी घेवन येता गोंयांत सद्याक फक्त मोपात जाता एक आणि सगळीकडे खंय जायना सद्याक मोपा जाला पूण आनी खंय जावचें न्हू म्हणून फुडें जावचें न्हू आनी अनवॉन्टेड भितर आमचे आमीच झगडचे न्हू म्हणून आमी आयज डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले पूण डायरेक्टर मेळोन आमी असिस्टंट डायरेक्टराक मेळला पुढे आता तेणें सांगलां ते भाशेन तुमच्या प्रेसिडेंटान सांगलां ते भाशेन इन द फ्युचर तुमच्या भितर कितें मागीर प्रॉब्लम जावपाक शकता वाडोवंक शकता टॅक्सीकारांचे आनी तुमच्या भितर पळय टॅक्सीकारां म्हणना हांव व्हेरी फ्यू पळय ते क्रिएट करता कोण प्रॉब्लम पळय तेंचे आनी आमच्या भुरग्यांचे जातले कितल्या पासून आमी लायसन होल्डर्स तांकां सांबाळूंक शकता पळय आयज आमी आहा सगळे जाण आमी आमच्या मेंबरांक सांगला बाबा सांबाळून पळय तेंचे इन्स्टॉलमेंट आमी फारीक करिना तेंचे ते बाबडे त्रास काडटा आयज हे वयता ते तांकां कॉलराक घट धरतात आनी कितें मस्तापण करता मागीर पळय आयज तूं करता फाल्यां हांवूय करतलो न्हू ऑटोमॅटिकली हे एडिक्शन एक तापाट पडला त्या एडिक्शनूय 2 तरी येतली तुजेर सो हो लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावच्या पयलीं आमकां नाका अजुनूय सांगता आमकां तशें नाका लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाल्लें नाका गोंया पिसफूल आहा पिसफूलूच आसचें पूण अशें जावचें जाल्यार हे 4 जाणांक म्हाका दिसता कितें तरी आहा पळय आमचो PI आहा आमचो हेचो मोपाचो तेणी हेचेर एक्शन घेवचें पडटलें Because these 4 people are so powerful that they can give the direction to the director of transport. पळय 4 people आर पावरफूल म्हणजे कोण ना कोण ताचो गॉडफादर आसतलोच न्हू एक 4 मनीस खंयसून ना खंयसून फोन येयला आसतलो न्हू हायर आपसून खंयसून हांव म्हणिना पॉलिटिकल हितूनसून येवंक शकता आनी खंयचे हितूनसून येवंक शकता ताका फोन येयला म्हणून ते एका दिसा पळय आमी आदले दिसा येवन मेळलो तुमी जाल्ले प्रेस तुमचे कडेन सकयल आमी सगळें सांगून गेला आनी नेक्स्ट डे 20 तारखेर पेपरार येयल्ले हे डायरेक्टरान पळय आमचे कलिगान म्हाजे सांगले ते कार्डच्या पयलीं तेणी एक्चुली आमचे कडेन आमकां फोन सांगूंक जालो न्हू टायम दिवंक जालो एटलीस्ट 1 मंथ टायम 2 मंथ टायम आनी STA मिटींग जाला काल सो विदावट STA मिटींग जायसर डायरेक्टरान काडप म्हणजे चुकीचें न्हू तुम्ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक बाबा मेळपाचे आहा फुडें पळय आतां कितें आहा सद्याक आमी वील डिसायड आमी कितें ऑल स्टेक होल्डर्स ह्या लायसन होल्डर्स आहा पळय रेंटा काराचे ते आमी पयलीं आमच्या भितर डिस्कस करतले आनी नेक्स्ट मूव आहा पळय 4 पिलर आहा आमचो डेमोक्रेसी प्रेस आनी आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां जालीं प्रेसाचोच सपोर्ट आहा आमकां हेच्या फुडें जावं पडटलो सो कितें आहा तें आमी विदावट प्रेस कांय बायपास करचे ना कितें आहा आमचो लिगल एडवायस जाली की मागीर आमी कितें आहा प्रेसाक सांगतले थँक्यू सकयल एक फोटो घेऊया हो एक STA मिटींग मेंबर आहा सांग आयज इशू आहा पळय आमी गोंयकारां कडेन उबे रावपाक जाय कित्याक गोंयकार आमी नीज गोंयकार धंदो पोटा खातीर करता दादागिरीची भाशा कोणीच करची न्हू कित्याक तोय गोंयकार कोण ऑब्जेक्शन हाडटा पळय आनी हे सगळे भाव आमचे धंदो मेळोन करपाचो दादागिरी भाशा केली पळय झगडी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जाता
सो बोटां एकामेकाक दाखोवचे अशी एका बसून क्लियर करपाची गरज आहा पळय एअरपोर्ट आमच्या गोंयांत धाकटें गोंय सामकें ट्युरिजम येता पूण नांव वयताना बॅड मेमरीज घेवन वयता की गोंयांत ऐसा वा वैसा वा हे आयकपाक आमकांय बरें दिसना खंय तरी जेन्युअन धंदो करपाचो त्याचो रेट असो हेचो आमकां खंय तरी टिका नाका आयज खंय दाबोळे एअरपोर्टार टावटींग खूब आहा तेजो म्हाका खूब प्रश्न आसलो तो निर्माण जालो तो खंय तरी उलोवपाचो म्हूण आयज आमी एडीडी साहेबा कडेन उलयले आहा कारण जेन्ना टावटींग जाता तेन्ना एक गाडी नासता तेजे कडेन आनी तो येवन थंय गाडी व्हरता आनी तो खंयची गाडी कोणाक दिता खबर ना हे सगळे जे भायले धंदो असो करता पळय टावटींग एजंटगिरी एजंट हे शब्द काडपाची गरज आहा तेन्ना धंदो आमचो गोंयकार समज मेळोन आतां युनिटी आहा सगळे मेळोन येल्ले आसा कित्याक जेन्ना पोटाक दुखता तेन्ना आमकां कळटा बाबा कितें घालपा जाय म्हणून तसली धंदो जालो आसा सो खंय तरी मेळोन आमी हो सुटाव करपाची गरज आहा झगडोन आनी लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट करून कांयच फायदो जावपा ना तुका कॉलराक धरलो म्हणून ही दादागिरी ती म्हणटा कोणाक कॉलराक धरलो खंय तरी रॉंग तेणी हे यूज केल्ले आसा 4 जाण एअरपोर्ट कंट्रोल करता एअरपोर्ट इज अ इंटरनॅशनल ब्रँड इंटरनॅशनल समज एअरपोर्ट हे 4 जाण कंट्रोल करपाक आमी धंदो बंद करया मरे तुमी धंदो करा टॅक्सीवालो मोपा मरे तुमी पळया चला अशें म्हणपा पडलें न्हू एअरपोर्ट ह्यो मेन हांगा लँड जाता टेक ऑफ जाता ह्यो इंटरनॅशनल स्टँडर्डीचो आसता तेन्ना थंय तुमी कंट्रोल करूंक वचना गाडी खंयची येतली खंयची वयतली खंयची आड येतले तुमी अरबाब थंयचे लिडर टॅक्सी युनियन लिडर तर टॅक्सी युनियनाची भाशा उलया आपण ह्या युनियनाक सॉर्ट आउट करया पूण दादागिरीची भाशा आमी हेका घेवचे ना तेका घेवचे ना ही भाशा सहन करचे ना कारण आमी गोंयकार परत एकदा सांगता मेळोन समजोन धंदो करया तेन्ना बरें चलतलें दादा आनी झगडल्या भलतो फायदो जातलो आतां आमी तुमी पळयलां हांगा टॅक्सी सुद्दां हरियाणा दिसता हरियाणा येवपाक कारण कितें हे गोंयकार फुटले सो तेज्या खातीर हे दुसरे येवन भाडी मारता गोंयांत हांव विचारलें भाई तुम्हाला हरियाणा में गाड़ी नहीं चलता है नहीं इधर लाया हमको कौन लाया कोई लाया क्यों लाया गो वाला भीड़ रहा है झगड़ रहा है भीड़ में ये भीड़ में झगड़ने का नहीं आमी अशी मेसेज क्लियर कर दिवपाच्या खंय तरी मोपवाल्यांक सांगू इच्छिता हांव मेळोन शब्द करया उलोवया टेबल करया सॉर्ट आउट करया येवंक नाका तुमी येवंक नाका तुमच्या नांवार एअरपोर्ट ना एअरपोर्ट हो सगळ्याचो गव्हर्मेंटाचो एअरपोर्ट तो जीएमआर चलयता जीएमआराचो मॅनेजर समज तुका एकट्याक कोण घडा जाल्यार तुमी बाकीच्या सगळ्यांक त्रास करपाचे शब्द ह्यो परत येवचो ना म्हणून आशा बाळगिता आनी सगळे मेळोन धंदो करतलो आनी खंय तरी पार्किंग दाबोळे एअरपोर्टाचे इश्यू जो आहा सकयल लायला ही पार्किंग हांव रिक्वेस्ट करता की ट्राफीक मॅनेजमेंटाची गाडी त्यांनी क्लियर करची थंय खंय कोणाक अंदाजुंदी लावन धंदो चलता म्हणून खंय व्यवस्थीत चलोवपाचो धंदो सगळ्या खातीर येयला पोट भरपा खातीर सगळेच येयला सो खंय तरी दादागिरीची भाशा करची न्हू म्हणून इतली विनवणी धन्यवाद जय हिंद